बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. म्हजो निवास तुमचे मदें आसतलो म्हणून सर्वेस्पर देवान एझेकियल प्रवादीच्या बुकान 30 आनी 7 अवसरान 20 आनी 7 वडीर एझेकियल 37:27 हांगासर बसयला. त्या प्रमाणे देवूस आमच्या मदें मनीसलो आनी आमच्या मदें कासुदांच रावच्याक भोवपय सक्रामेंतान तो हजर आसा. व्हडा मोगान ताका आमी स्वागत करया. नातालांच्या संभ्रमार आमी आसाव देखून आमी नातालांची गितां गावन भोवपय सक्रामेंतांत जेजूक आमी स्वागत करया. भावार्थ्यानो येया संतोषान उल्हासान म्हणलें गीत गावया आमच्या कोंकणी भक्ती गितांत H11 ऑन पेज नंबर 233. H11 H11. सक्रामेंतल्या जेजू लागीं आमी उलोवया. अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू. बाळोक जावन गोरवांच्या खावणेर तूं न्हिदलोय. मोरयेमायेच्या फासलेंत तूं ल्हान व्हड जालोय. आमकां सोडोवच्याक तूं मनशा बाळ जालोय. आमच्या गतीन तूं जियेलोय. तुका हांव नमस्कार करता. तुका हांव प्रणिपात करता. हांव तुका नमान करता. हांव तुका नमस्कार करता. हांव तुका मान बागयता. हांव तुका होगलाप दिता. हांव तुजी स्तुती करता. हांव तुजें आराधन करता. हांव तुका परगडता. हालेलुया, होसाना, हालेलुया. पळय सक्रामेंतल्या जेजू लागीं आमी उलोवया. ताका चड आनी चड अर्ग आनी होगलाप दिवया गावन आनी एक गीत H40 ऑन पेज नंबर 249. बेतलेमाच्या गोरवांक खावणेक. सोर आमी वचुया. बाळका जेजूक आमी भक्तीन मानान नमस्कार करुया. संतोषान सांगाता मेळुया. आंज्या संगी गावुया. गोवळ्यांचो नास नासुया. महिमा ताची गाजोवया. H40 पेज नंबर 249. H40.
बालका जेजू कामी भक्तीन मना नमस्कार सर करूया संतोषा संगात मेळूया आजा संगी गाऊया गोड्या सोनास नासोया मै माताची गाजोया संतोषान संगत मेळूया आजा संगी गाऊया गोड्या सोनास नासोया मै माताची गाजोया महिमा देवा जाऊ सर्गी महिमा देवा जाऊ सर्गी शांती ताच्या इष्टां या संसारी शांती सर्वां संसारी महिमा देवा जाऊ सर्गी महिमा देवा जाऊ सर्गी शांती ताच्या इष्टां या संसारी शांती सर्वां संसारी संतोषान संगत मेळूया आजा संगी गाऊया गोड्या सोनास नासोया मै माताची गाजोया संतोषान संगत मेळूया आजा संगी गाऊया गोड्या सोनास नासोया मै माताची गाजोया मै माताची गाजोया मै माताची गाजोया Praise the Lord. Hallelujah. नातालांच्या संभ्रमार आसाव नातालांच्या हप्त्यांत आमी आसाव परतून परतून ध्यान करता आसतना नियाळ करता आसतना त्या बेतलेहमाच्या त्या गर्दनाच्या गोट्या सरशी त्या गोरवांच्या गोट्या सरशी आमी वेता आनी थंयसर जेजू बाळकाक आमी नामान करता आमच्या काळजांचोच एक गर्दन असो गोटो सोमयाक एक बिडार आमी बांदता देखून आयच्या दिसा विशेष रितीन देवाचें उतर आमी नियाळ करया थंयसर उगडापणाच्या बुकांत 3ऱ्या वसरांत 20वे बळीर बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20 म्हज्या उपरांत तुमी सांगा पळय पळय दारार बडोवन दारार बडोवन हांव हांगासर उबो आसां हांगासर उबो आसा जो कोण म्हजो ताळो आयकोन ताळो आयकोन दार उक्तें करता दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो हांव भितर सरतलो ताचे सवें ताचे सवें हांव जेवणाक बसतलो जेवणाक बसतलो तोय म्हज्या सांगाता म्हणजे सांगात जेवतलो जेवतलो अर्गां तुका जेजू तुका जेजू होगळाप तुका जेजू तुका जेजू तूं म्हज्या काळजा दारार दारार सदांच उबो आसाय उबो आसाय म्हज्या काळजा दाराचेर दाराचेर तूं बडयताय बडयताय तुजो ताळो आयकोनचे भाग भाग म्हाका तूं फावो कर फावो कर. तुज्या सांगाता तुज्या सांगाता हांवें जेवणाक बसा जाय बसोजी तुजो ताळो हांवें आयका जाय हांवें आयकजय आनी हांवें हांवें तुज्या मोगान जिये जाय असले भाग म्हाका फावो कर हालेलुया होसान्ना हालेलुया उगडापणाच्या बुकांत थंयसर 2ऱ्या वसरांत 7व्या वळीर बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 2 वर्स 7 पवित्र आत्मो पवित्र सभांक सांगता तें आयकोंक मन आसा तो आयकोन दी जायते वंजातेल्याक देवाच्या वैकुंठांत आसलेल्या जिविताच्या रुखाचें फळ खावचें हक्क हांव दितलो
समिया जेजू समिया जेजू तुझो ताळो हांवें आयकचें हांवें आयकचें तुजो संदेश हांवें आयकचें हांवें आयकचें तुजे बसवणें हांवें जाणा जायचें हांवें जाणा जायचें तेन्ना जिविताच्या रुखाचें त्या रुखाचें फळ खावचें हक्क तूं म्हाका फावो करताय सासणाचें जिवीत तूं म्हाका फावो करताय अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू जय तुका जेजू कीर्तन 119 वळ 164 साम 119 वर्स 164 तुझ्या नीतीच्या निर्णया पासत आणि तिच्या निर्णयापासून तू दिसाक 7 फावटी 7 फावटी तुझी स्तुती करता स्तुती करता कीर्तन 16 7वी वळ साम 16 वर्स 7 म्हाका बोध दिता म्हाका बोध दिता त्या सर्वेस्पराची सर्वेस्पराची हांव स्तुती करता स्तुती करता रातीचें लेगून ताचे लेगून म्हजें काळीज काळीज म्हाका शिकयता शिकयता सर्वेस्पराक हांव सर्वेस्पराक हांव सदांच सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता मुखार दवरता. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून देखून हांव केदींच हालचो ना हालचो ना. समियान जेजू समियान जेजू तूं इम्मानुएल तूं म्हज्या सांगाता सांगाता. सदांच आसाय सदांच आसाय. देखून हांव भियोवचो ना भियोवचो हांव ना. काव जेवची ना जेवची ना. हांव आपाधैर भोगची ना भोगची ना. म्हजी पिडा तूं गूण करताय करताय. म्हजे कस तूं हळू करताय हळू करताय. म्हजे तातवार पयस करताय प्रवेश करताय म्हज्या सर गरजांनी गरजांनी तूं म्हाका पावताय म्हाका पावताय. तूं एल शडाय एल शडाय. तूं सर पदवेदार पदवेदार. तूं जहोवा जायरा जहोवा जायरा. सर वस्तू सर वस्तू. म्हाका तूं वदक सोन दिताय वदक दिताय. तुका जावं अर्ग आनी होकळा आनी होकळाप. सासनाच्या सासनाक सासनाक. हालेलुया हालेलुया. होजान्ना होजान्ना. हालेलुया समिया जेजूक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करया आमच्या कांताराच्या बुकांत एच 34 आमी काडया पेज नंबर 246 कांतार नंबर एच 34 30 आणि 4 आमच्या काळजान जेजू तू ये हार्दिक स्वागत तुका जिवीत नंदन करूंक तू ये आमच्या मोगाळ राया जेजू गोर्दनाच्या गोट्यांत आमच्या खातीर जल्मलो आमच्या काळजांत येता आसतना आमच्या जिवितांत येता आसतना आमच्या कुटुंबांत तो येता आसतना आमच्या व्यापार वैभटांत आमी करच्या हर एका वावरांत आमच्या देवापणांत तो येता आसतना आमचें जिवीत तो नंदन करतलो हर एक आमच्या गरजांत तो पावतलो व्हडा मोगान तशेंच भावार्थान ताका आमच्या जिवितांत ताका आपोवया काळजान जेजू तू ये हार्दिक स्वागत तुका जिवीत नंदन करूंक तू ये आमच्या मोगाळ राया दोन्ही हात वयर करून ताका स्वागत करया आमच्या काळजान जेजू तू ये हार्दिक स्वागत तुका जिवीत नंदन करूंक तू ये आमच्या मोगाळ राया आमचे दोन्ही हात आमच्या काळजाच्या दवरया डोळे लांबया समिया जेजून आमच्या काळजाच्या त्या गर्दनाच्या गोठांत थंयसर विशव घेवचे थंयसर ताणें आसचें वर्ते एक दैवीक दर्शन सर्गीचें दर्शन आमी पळोवया आनी ताका आमी आरावन धरया पटलोवन धरया देव आमच्या सांगाता एक बाळशें जाता आमी ताका पटलोवन धरी जाय आरावन धरी जाय आमच्या काळजाक ताका लागींच दवरी जाय म्हण तो आशा 2000 वर्सांपूर्वी बेथलेहम शहरांत भाग्यां पारीचे कुशीक गर्दनाचे गावणे तूं जल्मोन आयलो
आमच्या काळजांत जेजू तुये हार्दिक स्वागत तुका जिवीत नंदन करूंक तुये आमच्या मोगाळ राया. हो मोगाचनो नातालांच्या हप्त्यांत आम्ही वरच्या तरान संभ्रम करता मात न्ही आम्ही भक्तीपणान नियाळ करता. नातालां फेस्त म्हळ्यार कितें गी म्हणून आनी पवित्र सभा आमकां विविध तरान शिकयता नातालां फेस्त कितें गी म्हणून. नातालां फेस्टच्या दुसऱ्या दिसाच 26 तारखेर सांत स्टेफानाचें फेस्त आमी करता. सांत स्टेफानान जेजूक आपल्या जिवितांत स्वागत केलो. पुनर्जीवन जेजूचो अनुभव ताका जालो. धैर्यान आनी भावार्थान सुवार्ता प्रकट करता आसतना ताका फातरावन ताका जिवेशी मारतना सयत ताणें सांगिल्लीं ती उतरां म्हाका सर्ग उक्तो जालो दिसता. बापाच्या उजव्याक तो मनशा पूत उबो रावलेलो हांव पळोवन आसा. तो जिणयेंत आनी मरना सर्गींचेर दीस घालून तो जियेलो. नातालां फेस्त म्हळ्यार केदाळे आमची दिश्ट सर्गींचेर खंचोवन आमी जियोवचे. 20 आनी 7 तारखेर आमी आचरचे ते फेस्त जावन आसा. सांजू हांव जेजूचो मोगास अशीच जावन आसलो. जेजूच्या हरद्यारस तकली सयत ताणें दवरून ताचो मोग सोम्या तें ताणें दाखयलो. सोम्यांनी ताचो मोग ताचे तें दाखयलो. आपल्या आवयकच ताच्या तबेंत ताणें समर्पण दिलें. म्हणजे आमच्या जिवितांत नातालां फेस्त आमी करचें म्हळ्यार जेजूच्या काळजाक आमी लक्षिले जावचें. पोरण्या तेस्तामेंतांत अब्राहम बावडतोचो बापूय वा दावीद राय देवाक भोव लक्षिले. देवाचे इश्ट जाले. आमी देवाचे इश्ट देवाच्या काळजाक लक्षिले आमी जायची. आनी 20 आनी 8 तारखेर नातालां फेस्ता उपरांत तिसऱ्या दिसा थंयसर आमी नेणट्या बाळकांचें फेस्त करता. नेणट्या बाळकांचें तें माडतेरपण आमी नियाळ करता. ती नेणटी बाळशी ती जल्मून 6 म्हयने या वर्स 1-2 वर्सां जाल्ली मात्र पूण सोम्या खातीर माडतेर मरचें भाग फावो जालें. आनी अशें ते माडतेर मरतना सोम्या खातीर ते माडतेर मेले. देखून आमचें जिवीत थोड्याच दिसांचें थोड्याच वर्सांचें या लांबावचें तें प्रमुख न्ही महत्वाचें न्ही. आमी दैवीक दिश्टीन पळयत आसतना हें संवसारीक जिवीत केवल क्षणीक थोड्याच घडयांचें म्हणयेत पूण सरकार सासनाक जियोंक आसा. देखून ह्या संवसारांत आमी सोम्याच्या एकवटान सोम्या खातीर जिये जाय आनी सोम्या खातीर मारस. आमी थंयसर पळयता सांत जोसेफ बापाक तो सोम्या खातीरच जियेलो. मोरी माय सोम्या खातीरच जियेली. देखून परतून आंज पडव्याचो ताळो तांकां केवल दिसाक मात न्ही रातीक सयत आयकलो. सांत जोसेफ बाप आंज पडव्याचो ताळो सपनांत आयकता. देव ताका म्हणटा आंज पडव्या मुखांतर सपनांत नेणट्या बाळकाक घेवन तूं इजिप्ता वच कित्याक हांगासर आसलो हेरोद राय नेणट्या बाळशांचो संहार करूंक पळयता. सांत जोसेफ बापाक दिसाक मात न्ही रातीक सयत आंज पडव्याचो आनी देवाचो ताळो आयकलो. कित्याक ताचें काळीज नीज जावन नेणतें जावन आसलें त्या नेणट्या बाळशां बरी. आमी नेणतें जावचें म्हळ्यार कितें ल्हान जावचें न्ही. आमी व्हड जाल्ले आमकां ल्हान जावंक जायना पूण आमचें अंतस्करण नितळ दवरचें. आमचें नितळ अंतस्करण देवाचो ताळो आयकूंक योग्य करचें. देवाचो ताळो आयकूंच्या भाशेन आमच्या काळजांत तें दैवीक मौनपणाची गरज आसा. आमी किर्तनाच्या बुकांत आमी वाचता 119, 160 आनी 4 वळीर Psalm 119 verse 164. सर्वेश्वर देवा तुझे न्याय निर्णय हांवें आयकूंचे पसत हांव दिसाक 7 पावटी तुका अर्घ आनी होगलाप दिता. दिसाक 7 पावटी म्हणजे सकाळी उठच्या पयलेंच देवाक उलो मारचें. देवाक उठतच देवाक उलो मारचें. सकाळीचें काम सुरू करच्या पयलें देवाक उलो मारचें. 2 परां आमी देवाक उलो मारचें. सांजेर आमी देवाक उलो मारचें. आमी 3 वरां दैवीक असो तेर्स म्हणटा या ताच्या त्याच वेळार आमी मागणें करचो वेळ. मागीर सांजेर आसा आमोरीचो वेळ. राती न्हिदोवेच्या पयलें मागणें करचें. अशें 7 फावटी आमचें अंतस्करण नितळ आसत जाल्यार वी मस्ट ऑलवेज अर्ली इन द मॉर्निंग वी मस्ट ऑलवेज सरेंडर आवर कॉन्शियन्स टू द लॉर्ड. वी मस्ट फॉर्म आवर कॉन्शियन्स. सकाळीं उठोन देवाचो उडास करचो. दिसाक आमच्या अंतस्करणाची
अंतस्करणाची परीक्षा करची. सकाळी आम्ही देवा सांगता जी लावंगी ना म्हणून रात्री न्हिद व्हायच्या पहिले आमच्या अंतस्करणाची झडती करची. वी मस्ट yes examine our conscience every now and then whether we are with the Lord. God is with us. God is Emmanuel. Whether I am with God. If I am with God, I hear the voice of the Lord. सांजोचे बापाक मरियमेक देवाचो ताळो आयकलो इजिप्तांत. थंयसर आसतना परतून देवाचो ताळो तांणी आयकलो. हेरोद राय मरण पावला पाटी वसा. मोगाचे न्हू देवाच्या एकवटांत आमी आसल्या वेळार आमी त्या नेणत्या बाळशां बरी आमचें जिवीत जिणयेन तशें मरनात देवाक आमी समर्पण दिता. बपय सक्रामेंताचेर आमी दीस घालया. मोगाचे न्हू जेन्ना आमी आमचें जिवीत बाळोक जेजूक समियान जेजूक समर्पण दिता आसतना आमच्या जिवितांत तो हर एका आशिर्वादांनी आमकां नटयता. देखून परतून आमी गावया आमच्या काळजान जेजू तूं ये. हार्दिक स्वागत तुका. जिवीत नंदन करूंक तूं ये आमच्या मोगाळ राया. विविध त्या बसत आमी भवार्थान आनी विश्वासान बाळोक जेजू लागीं मागया. आज जो कोण जन्म दिवस आचरण आसात तांचे सांगत आमी संतोष पावता. तशेंच काजाराचो दीस आजच्या क्षेत्रान सांगताय आमी संतोष पावता. फर्स्ट बर्थडे लियाम ब्राउन भागीरथ दहीसर. लियाम ब्राउन भागीरथ दहीसर. सीसर सुआरेस मेलबॉर्न. विदिशा पिंटो फेरार. शरल पिंटो मैंगलोर. विदिशा पिंटो फेरार. स्टेला साल्डाना and Ashley Saldana Gurpur. 12th birthday Ania Thomas Mumbai. 13th birthday Jovita and Jonita Gonsalves Vase. First wedding anniversary Dixon and Sonia Rodriguez Kulshekar Mangalore. 44th wedding anniversary Vinci and Lydia Fernandez Amboli. First wedding anniversary Reshma Prima and Glevin Pinto Dubai. 30th wedding anniversary Teresa and Robert D'Souza Panir. First wedding anniversary Jasmine and Preetham D'Souza Pulur. Jimmy Bablin and Saumya Bablin D'Souza Mudarangadi. Alvin Manish and Manisha Fernandez 10th wedding anniversary. 56th wedding anniversary Victor and Agnes Moras Bendur. Wilson and Prafulla Desa Dubai. 25th wedding anniversary William and Eugene De Silva Marol Mumbai. Vincent and Lily D'Souza Pakshikere. तुमच्या समेस्तांक
त्या सांबासत आमी हांगासर मागता देव तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या जिविताच्या सरसंगतीचेर आपली आशिर्वादां घालून दी देवा गर्ग आनी होगलाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां अद्भुत आनी कृपेचो शिवर देवी कलोरित्र मंत्राद्वारे अनुभव केलेली जिवितांत विशेष आशिर्वादां मेळलेल्या पासून देवा गर्ग आनी होगलाप दिता जॉनास मँगलोर बरी भलायकी लाभलेल्या पासून जेकब लोबो रोशन एन्सिटा रोजान आनी ॲग्नेलो दुबय मेझी क्रास्टा मुल्की उदकाच्या बांयत बरें उदक मेळ्ळ्या पासून ज्योती फुटाडो दोंबिवली आपल्या नातवाक देवान अजापांनी गुण केल्ल्या पासून लॅरन सरावो बचपे आस्पत्रेंत आसलो पिडेस्त मरणांतीक पिडेर आसलो बरो जावन घरा आयिल्ल्या पासून सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासून तंप्रकटीची सर्जरी बऱ्या तरान जावन आतां सोलोंक जाता देखून बैलागांव वचोंक विजा मेळ्ळेल्या पासून कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळां आनी चिंतनांतल्या पासून आर्थीक आशिर्वाद मेळ्ळा घराचें काम वेळार जालां घराचें उक्तावण करूंक साध्य जालें बरी सैरीक जाली आनी काजाराचें कार्यय बऱ्या तरान जालें काजाराच्या तयारेक जाय आसले पयशांची आशिर्वादी देवान वेळार फावो केलें भुरगो आडवाट्यान गेल्लो परतून पाटी आयला घोव बायलां मदें झगडें आसलें आतां मानासता पयस सांगत आयल्यान कातीची पिडा आसली एलर्जी आसली त्या कातीच्या पिड्यांतली देवान अजापांनी गुण केल्ल्या पासून सगळ्या आंगार वरतना एलर्जी जावन खरोच जाल्ली अजापांनी देवान गुण केल्ल्या पासून अशें जाल्ल्या सर अजापान विजमेता पासून आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया अर्घ आनी होगलाप तुका सोमया जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका सोमया आतां आमी विविध तेसां पासून मागया विशेष तेसां पासून मागोंक उलो दिला ग्लॅडिस थॉमस डिसोजा आनी कुटुंब मारिया डिसोजा आनी कुटुंब मुंबय बरी भलायकी लाभच्या पासून मालाड तावन अनिता मरणांतीक पिडे वरवीं आस्पत्रेंत आसल्या पिडेस्तान बेगीनच पाटी येवच्या खातीर ॲक्सिडेंट जावन मार जाला तकलेक मार जाला ते असल्या तरणाट्यान बेगीनच घरा येवच्या पासून सोरो सोडच्या पासून आडवाट्यान गेल्लो भुरगो घरा पाटी येवच्या पासून भुरग्यांची मानसीक पिडा गूण जावच्या पासून एक बरी सैरीक जावच्या पासून काजाराचीं कार्यां आसात तीं सगळीं बऱ्या तरान जावच्या खातीर वर्साच्या अकरेक आसलीं सगळीं कामां वेळार तीं जावच्या पासून परगांव पाटी वचोंक विजाचे कसले समस्या जायना जावच्या पासून पासपोर्ट मेळोंक थोडी अडखळ जाल्यार ती वेळार तो पासपोर्ट मेळच्या पासून इस्रायलाक वचोन थंयसर काम करून चिंतलां एजंटा पयशे दिल्यात वेळार तें काम जावच्या पासून ह्या सर तेसां पासून सांगाता मेळोन आमी मागया आयकमचें प्रार्थन येसुमिया आयकमचें प्रार्थन येसुमिया आतां आमी मरण पावल्या सर मालकाड्या पासून मागयान देवादीन सॅनियो डिसिल्वा मियार 5th डेथ एनिवर्सरी जेरोम पिंटो ताणे बर्थ एनिवर्सरी एंटनी सिल्वेस्टर डिसोजा उर्वा डेथ एनिवर्सरी फ्रांसिस डिसिल्वा बॉनिफेस मार्सेलिन आनी सिल्विया तावरो मुंबय पियाद आनी कार्मिन डिसोजा मुंबय तावरो गेल्या कुटुंबां सरलेल्या मालकाणाचो उडास करता केविन तावरो मुंबय पुलकतल्या आत्म्याचो उडास करता गॉडफ्री आनी लॅनी आल्बुकेर्क पाडील देवादीन सेलीन आनी आयवन डिसोजा किन्निगोळी कॅथरीन आनी चार्ल्स डिसोजा किन्निगोळी एंटनी आनी ॲलिस डिसोजा आनी कुटुंब आनी मोरास आनी कुटुंब फिलोमिना आनी संतान फेर्नांडीस मँगलोर ह्युबर्ट लसरादो मेर्ला पदाव रोड्रिगस गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता निकोलास सेरावो मुंबय देवादीन आयरीन डिसोजा मुडिपू सासनाचो विशय दी तांकां येसोमिया आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांगो दी समाधानीन ती विशय घेवन दीत आमेन मरण पावल्या समेस्त तांच्या आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानीन विशय घेवन दीत आमेन आमी देवी घालया आनी सोमिया जेजूक आमच्या जिवितांत आपोवया आमच्या काळजांत जेजू तुये हार्दिक स्वागत तुका
ईश्वर संसाराचे वय तुझे राजाम सर्गीचे जीविताचे रास्ते उजवाडाचे सतीचे आणि कृपेचे बंधन तुका पाळो राया राया काळजांच्या क्रिस्त्राया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोडून दरा बाळक जेजूची कृपा सदांकाल तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. भोव मोगाच्यान आमी नातालांच्या संभ्रमार आमी आसाव, नातालांच्या हप्त्यांत आमी आसाव. आमी जेजू बाळकाक आमच्या दोळ्या समोर दवरून आमी ध्यान करना आसाव. आज नेणत्या बाळकांचे फेस्त आमी करता. नेणती बाळकां सोम्याक आपलें जिवीत समर्पण दितात. नेणत्या बाळकांचो संहार, नेणत्या बाळकांचे माडतीरपण आमी नियाळ करता. हेरोद रायन नेणत्या बाळकांचो संहार केलो. ती नेणती बाळकां जेजू बाळका पासत आपलो जीव दितात. ती नेणती तांचो संहार केल्लो व्यक्ती हेरोद खंडी जावन तो खोटो मनीस संपूर्ण तरान देंवसराच्या सैतानाच्या प्रभावाखाल तो आयलो. पूण त्या नेणत्या बाळकांनी सर्ग आपणायलो. सर्गार आंज्या बडव्यां बरी आकाशा वयल्या नेकेत्रा बरी ती परजळोन आसात. आमच्या जिवितांत जेजू बाळोक येवंक आशेता. आमकांय तो आमच्या काळजांत नेणती करूंक आशेता. जेजू आपली सगळी जिणीस त्या दैवीक नेणतेपणान जियेलो. देवा बापाच्या खुशेक खालतीमान जियेलो. आपणाची खुशी न्ही बगार बापाचीच खुशी ताणें केली. तर ह्या वर्त्या दाबाजी फेस्ता दिसा आमी नियाळ करया. आमच्या काळजांत जायते संवसारी राटावडी, संवसारी वस्तूंची लब्धवणी येवन देवाचो ताळो आमकां आयकनाशें जाल्ल्या पासून देवा कडचें बक्षणें मागया आनी सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उसगी आणि शांती ताच्या ईशा संसारी. सर्वे थोरा देवा, सर्गीच्या राया, सर्वोपेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवासा तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकडता. सोम्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुता. सोमिया देवा, देवाचे शेडये, तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या बसाय, आमचे मा
देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता Get close to Bobby, get close to Ishwa, get close to Parameshwar. Amen, Amen, Amen. प्रार्थोया. सर्गींच्या बापा, आईच्या दिसा निरापराधी बाळकांनी रक्त साक्षी जाऊन आपल्या जिबेंनी पूण मरणांत तुझी वाखणणी केली. आम्ही जिबेन उसारता तो भावार्थ जिविताच्या सालींनी परगट करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुझ्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. सांजुवांच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. मोगाच्यानो आमी ताचे तावन आयकल्लो आनी तुमकां परगट करता तो संदेश हो. देव म्हळ्यार उजवाड, ताचे थंय काळोखूच ना. देवा सवे आमी एकवटांत आसाव म्हूण सांगून आमी काळोखांत चलता जाल्यार आमी फडकिरी. कित्याक आमी सता प्रमाणे जियेनाव. पूण देव उजवाडांत आसलेले बरी आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसाव म्हूण जालें. ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सर पातकांतली नितळ करतलें. आमचें तें पातक ना म्हूण आमी म्हणू जाल्यार आमकांच आमी फटयता. तवळ आमचें तें सत ना म्हूण जालें. पूण आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बगसून आमकां सर खोटेपणांतली नितळ करतलो. आमी पातक करूंक ना म्हूण जाल्यार आमी देवाकच फटकिरो करता. ताचें उतरी आमचें तें ना जाता. म्हज्या ल्हाना भुरग्यांनो, तुमी पाताक आदरूंक नजो म्हणून हांव तुमकां हें बरयतां. पूण कोणी पातकान पडलो जाल्यार बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा, तोच नितीवंत जेजू क्रिस्त. तोच तुमची पातकां पुसून काडटा ती बली. आमची मात्र न्हय, बगार आख्ख्या संवसाराची पातकां. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. शिकारे घराच्या पासांतले सुकोवन वेतेल्या सुकण्या बरी आमी पासांतली सुटल्या. श्लोक. पासांतले सुकोवन वेतेल्या सुकण्या बरी आमी पासांतली सुटल्या. सर्वेस्पर आमचे सवे नातिल्लो जाल्यार रागान जळोवन आमचेर उठलेले मनीस आमकां जिवेस गिळते. शिकारे घराच्या पासांतले सुकोवन वेतेल्या सुकण्या बरी आमी पासांतली सुटल्या. तवळ आवरांत आमी बुडलेलीं आसल्या. उदकाचो लोट आमकां ओडीत व्हरतलो आसलो. ताची भिरांकूळ लारां आमचे वयल्यान गेल्ल्या बगार रावची नातली. शिकारे घराच्या पासांतले सुकोवन वेतेल्या सुकण्या बरी आमी पासांतली सुटल्या. निजायकी पास निसरलो आनी आमी सुटल्या. जाणें रचला सर्ग आनी संवसार, त्याच सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आधार. शिकारे घराच्या पासांतले सुकोवन वेतेल्या सुकण्या बरी आमी पासांतली सुटल्या. उद्गार. आमी तुका वाखणतां देवा, तूं आमचो सर्वेस्पर म्हूण वळखता. रक्त साक्षांचो निर्मळ परचळीत जमो तुका वाखणता सर्वेस्परा. हालेलुया
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे आसो. सामातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. उदेंतीचे ज्योतिष बाळकाक नमान करून पाटी गेल्या उपरांत सर्वेस्पराचो एक दूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टीक पडोन म्हणालो, उठ, बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इजिप्ताक पळोवन वच. परत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यंत थंयच राव. बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सोदना करच्यार आसा. जुजे तक्षण उठलो. आवय भुरग्याक घेवन राताराती इजिप्ताक बायसन गेलो आनी हेरोदीच्या मरणा पर्यंत थंयच रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मरिफात सर्वेश्वरान म्हणलें तें, इजिप्तांतावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो. त्या ज्योतिशांनी आपणाक ठकयलो म्हूण समजतच हेरोद सगळोच रागान खडखडलो. ज्योतिशांतावन निखंटकन घेतिल्ल्या वेळाक सरी जावन बेतलेमांत आनी भोंवतणी आशिल्ल्या सोडूने 2 वर्सांच्या सोमेस्त चरक्या भुरग्यांक ताणें जणदाण जिवेशी मारयले. तवळ पूर्ण जालें जेरेमिया प्रवादी मरिफात म्हणलें तें, रामांत आयकली एक जात बोब, रुदान आनी कठीण विळाप. राखेल आपल्या भुरग्या पासत रडताली, ती अंतरली देखून बुजवून घेवंक ती आयकना जाली. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. बाळोक जेजू ती अधिक मोगाचें न्हू. निरापराधी बाळकांच्या फेस्ता दिसा सर बाळकां बसत, सर भुरग्यां बसत, सर वाडच्या मनशां बाळां बसत आमी भोव भक्तीपणी मागया. ल्हान प्रायरच आमी सांत भक्त जावयेत, ह्या उतर प्राय पर्यंत जिवनी आमी सांत भक्त जावयेत, पूण आमचें अंतस्करण नितळ निर्मळ करून आमी दवरी जाय. हेरोद राय जेजू बाळकाक संवार करूंक प्रयत्न करता आसतना देव सांजो जेवपा लागीं स्वप्नांत उलयता. स्वप्नांत देवदूत ताचे लागीं उलयता आसतना तो ताळो आयकचे जाल्यार सांजूच्या बापान ताचें काळीज भुरग्यां बरें नेणतें करून दवरलें. आमच्या भोंवतणी आमी पळयता 17 तरांचे अंतस्करणां आसले व्यक्ती. म्हज्या नियाळाक येता 7 तरांची अंतस्करणां. थोड्यांची अंतस्करणां मेल्यांत, दे आर डेड कॉन्शियन्स. आनी थोड्यांची अंतस्करणां इरोनियस कॉन्शियन्स, सूख समजणेची अंतस्करणां. कित्याक खरी शिकोवन ती आयकोना, आयकल्यारी तांणी तांच्या जिवितांत नियाळ करून तांच्या काळजांत जगोवन दवरुनात. 3 तरांचे अंतस्करण जावन आसा स्क्रुपुलस अंतस्करण ऑर ए गिल्टी कॉन्शियन्स. ह्या केदाळी कांतवणी तांच्या जिवितांत स्पश्ट तरान तांकां सत उगडापें जावना, उगडापें जावंक तांणी आपणाक समर्पण दिवना. 4थें जावन आसा डेलिकेट कॉन्शियन्स. तांकां जायते घाय आसात ल्हानपणाचे. दे आर ब्रोकन, देर आर ब्रोकन वुंड्स इनसायड. सो दे आर ऑलवेज हर्ट व्हेरी फास्ट. वेग्गी तांकां दुखता, वेग्गी रडतात, वेग्गी निराश जातात, वेग्गी देदेस्पर जातात. 5व्या तराचें अंतस्करण जावन आसा डाउटफुल कॉन्शियन्स. तांकां 6 तरांचे दुबाव तांच्या जिवितांत आसा. खंयच्याय संगतींत दृढ निर्धार ते घेनात, दृढ पातयेणी ती दवरिनात. 6व्या तरांचें अंतस्करण जावन आसा एनलायटन्ड अंतस्करण, परिवर्तन जाल्लें, सत उगडापें जाल्लें अंतस्करण. जिणयेंत आडवाटेन गेल्यार समजून आतां सारक्या वाटेक ती आयल्यात, पूण तितलें पावना. 7वें अंतस्करण जावन आसा मॅच्युअर्ड अंतस्करण, वाडावळ जोडलेलें अंतस्करण. आनी असल्या अंतस्करणांक देवाचो ताळो आयकता. मरियमायेक देवाचो ताळो आयकलो. आंज बडवे गाब्रियलान उलयलें समजलें, सांजूच बापाक समजलें. देखून बाळकाक घेवन तो सीदा इजिप्ताक गेलो. ते एक राय जेजू बाळकाक काणीक भेटोवंक आयिल्ले. येता आसतना हेरोद रायाची भेट केली, पूण जेजू बाळका मेळटच तांचे जिवितांत तांचें अंतस्करण परिवर्तन जालें. परिवर्तन जालें मात न्ही, तांचें अंतस्करण वाडलें, वाडावळेचें अंतस्करण. द
मेच्योर्ड कॉन्शियन्स तांचे जालें देखून देवाच्या ताळ्या प्रमाणे परतून हेरोदाक मेळनासलें. हेरोदाक मेळिल्लें जाल्यार रावळेरान तांकां खावंक जेवंक पियोवंक घामतां सवलत्यो सगळें मेळटे आसले. पूण तें सोडून आपल्या गांवा फाटी वचून सुवार्ता परगट कर नवें जिवीत जिवंक लागलें. सांजूचे बाप देवाच्या खुशे प्रमाणे मरियम हे सांगता जेजू बाळका सांगता इजिप्तांत रावलो. परतून हेरोद राय मेल्लोच देवाचो ताळो आयकून तो पाठी येवन देवाच्या मांडावळे प्रमाणे आपलें जिवीत ताणें सार्थक करून घेतलें. नेणत्या बाळटा मोगाच्यान आमचे अंतस्करण भाग्यवंत जावं दी, पवित्र जावं दी, देवाक मानता तसलें जावं दी, नितळ जावं दी, परिपूर्ण जावं दी, वाडलेलें जावं दी म्हणून आमी त्या नेणत्या बाळकांच्या मजतीन देवा लागीं एक घडीभर आमी मागया. भेटयतां बापा उंडोवाय तुका दयेन तुझे गाणी कामची तुका ती मानवून दी. उंडोवायन हाडून तुझे मुखार येता जेजू क्रिस्ताच्या मासारता बदल म्हणून मागता. भावा भयणीनो, निराप्रती बाळकांच्या फेस्ता दिसा आमचें जिवीतच देवा बापाक समर्पण दिवन हे मिसाचें बलिदान देव बापाक मानवारलें जावचें मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पुराय सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा रक्तान आपणाक साक्षी दिवंक जेजू निरापराधी बाळकां विंचून काडलीं. ह्या सडवणीच्या बलिदानांत आमी तुका भेटयता. त्या तुज्या पुताच्या रक्तान आमचे अपराध धुवन काड म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोदेदारा आनी सासनाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं उगडापो जाल्लो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक वळखून दिताय आनी तांची काळजां संतोशान भरताय. जो काळा दिन थावन तुजो पूत तसो आतां काळान जल्मला. देव सैमान तुज्या सारको महिमेवंत कोणाकच दिश्टी पडनासलो. आतां आमच्या सारको जाल्लो आमच्या मदें तो दिश्टी पडलो. पडलेली रचना आपणा समें उबारून नव्यान तिका संपूर्णयेन एकवटावंक सांडून गेल्ल्या पातकी मनशा कुळाक तुज्या सुखाच्या राज्यांत पावोवंक सर्गार्थांत जेजू आयला देवोन. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें,
हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पोवची. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें, तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचा आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या सारकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवो सोदून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे माये संगती, भगवंत जुजे तुझे निस्कळंक पती, भगवंत धर्मदूत, भगवंत आर्नल्ड जॉन्सन, जुजे फ्रनाडा मिशन एसपीडीचे सर मार्तीर आनी सर कोणें तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर प्रत्येक जावन निरापराधी रक्षसाक्षी ससनाच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू संगी मेळोन देवाचें राज्य आमच्या मदें येवच्या पासत आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळ्ळेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतलें सुठय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवय आसो. माया म्हाका असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती. आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेले आमी सर्व सुभागी. म्हाका पवना म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं आमेन. बाळक जेजू नामान तुका राव तूं आमचे संगी सदा. बाळक जेजू वंदन तुका आता आनी सदा सर्वदा. मरिये कुशी तूं जल्मलो बापा कुशे तूं काळ जालो. सादो बोळो जावून वाडलो आमकां दैवी सांगात दिलो. प्रार्थोया. भौमगाळ बापा, आजून उलोवंक येनातल्या बाळकांक रक्तान जेजूक साक्षी दिवंक तुवें फावो केली आनी ताच्या जल्माच्या समयार रक्त साक्षांचो मुकुट जोडूंक विचित्र मांडावळेन तुवें तांकां पावयली. तांची परब संभ्रमून तुका आमी दिन वाचताव आनी ह्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमच्या चडोणदाराच्या जिविताच्या भरतेन आमकांय सुभोआम वांटो दी म्हूण मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. भौमोगाचे न्हू बरी खबर जावन आसा. शेनवाराच्या दिसा डिसेंबराच्या 30 तारखे सकाळी 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत भोव वर्त्या थरान दाबाजीक नातालांच्या हप्त्याची रेतेर हांगासर आसतली. तुमी येया, हेरांक आपण हाडया. तुमच्या भुरग्यांक ही रजा आसा. सकाळी 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत रेतेर जाल्लेच 3 वरां हांगासर याजक कावन्सिलिंगाक वैयक्तीक भेटेकी तुमकां ते लाभतले. एक बरें कुमसार जावं की अवकाश आसा रेतेरे वेळार. आनी येवच्या आयताराच्या दिसा डिसेंबराच्या 30 आनी 1 तारखेर सांजेर 6 वरां थावन सकाळीं 6 वरां पर्यंत 26 सगळी रात हांगासर जागरण जावन आसतली. देवाच्या उतरांच्या बासावणेची ती रात जावन आसतली. नव्या वर्सा देवाचे वर्त्य बासावणे आमच्या हर एकल्यांच्या जिवितांत देव पंथा पावोंक आशेता. तर मोगाच्यान सांगाता मेळोन रातीचें जागरण करून नव्या वर्साक आमी स्वागत करया. तुमकां समेस्तांक हांव मोगान आनी मानान स्वागत करता. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार